सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड्स घडोवन हाडटात। राज्य ते आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांक मान दितात। A pleasure to announce that Gomantak is once again having Engineers Day celebration, highlighting all the great work that engineers of the state have been doing at different parts of the world. This is a great opportunity and first of its kind that Gomantak is having in the state of Goa on the celebration of Engineers Day. As all of you might be knowing, engineers are key for the growth of economy in the state and nationwide. And it's a great initiative by Gomantak to sort of give these awards at different parameters, highlighting the contribution that individuals have done in different field of engineering in the state of Goa. इंजिनियर्स डे गोमंतकाच्या मार्फत 15 सप्टेंबराक सेलिब्रेट केला। हेच फंक्शन आमी पोरूय सेलिब्रेट केल्लें आनी हें फक्त आमी फंक्शन इंजिनियर्स डे म्हणून सगळ्या इंजिनियरांक गोंयचे इंजिनियर्स ज्यांनी पळय कॉन्ट्रिब्यूट केलां गोंयच्या एकोनॉमीक देशाच्या एकोनॉमीक हांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाक हें करतात फंक्शन। आनी हें फंक्शन खुबूच इम्पॉर्टंट कित्याक हें फंक्शन करतकच आमचे जे नवे नवे भुरगे आसता तांकां प्रोत्साहन मेळटा। इंजिनियरांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा पळय तें गोंयांक आनी देशाक खूब आसा आनी गोंयचे इंजिनियर्स आमचे अशे आसा गोंयान आसा भायर आसा हांणी खूब केलां आनी तांची नांवां कोणाकूच खबर ना आनी तांकां आमी लायमलायटान हाडपाक हें फंक्शन करता। गोमंतकच्या वतीन 15 सप्टेंबराक सर विश्वेश्वरैया हाच्या जल्मदिना निमित्त इंजिनियर्स डे सेलिब्रेट करतले। होच इंजिनियर्स डे पोरू सुद्दां सेलिब्रेट जाल्लो आनी हातूंत आमी गोंयचे जे नामवंत इंजिनियर्स आसा तांचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें कॉन्ट्रिब्युशन हायलायट करपा खातीर हो दीस सेलिब्रेट करता। ह्या वर्सा तो तसोच गेल्या वर्सा बसून आमी सेलिब्रेट करतले तेन्ना ह्या दिसाचे तुमी सगळ्या इंजिनियरांनी किंवा सगळ्या लोकांनी इंजिनियरींगच्या कॉन्ट्रिब्युशनाक मान दिवपा खातीर मोठ्या संख्येन हांगा आमचे उपस्थित रावचे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।